आपाच्या गोय संघटनेन पुराय रितीन कामाक सुरवात केल्या। काणकोण ते पेडणे मेरेन बूथ लेव्हलार काम चालू आसा। बूथ प्रतिनिधी काडपाचे काम सुरू आसा म्हण आपाचे फुडारी उलयल्या। सगळ्या पक्षांनी भाजपाक हारोवपाक गोंयांत एकठांय येवपाक जाय म्हण वाल्मिकी नायक उलयला। RDX खातीर पणजेच्यान दत्ता मुरगांवकर। ऑर्गनायझेशन आमचे फुल स्विंग काम चालू आसा। आमी काणकोण टू पेडणे पर्यंत सगळे आमी बूथ लेवल इवन बूथ लेवल आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह काडपाचें काम चालू आसा। हालींच आमी OBC ST वुमन्स विंग यूथ विंग डिक्लेअर केल्ले आहा आनी त्या प्रमाणे तेंचेंय काम सुरू आसा। जे प्रत्येक मतदारसंघाक एक टीम तयार करतात आनी त्या प्रमाणे काम चालू आसा। कालूच शिवसेना पार्टी लॉन्च केली गोंयांत, सो तेचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? सगळ्यांक हक्क आसा इलेक्शन लढपा खातीर, पूण जे फक्त इलेक्शना 6 म्हयने पयलीं येतात आनी आपलो प्रेझेन्स दाखयतात गोंयकारूय जाणा। महाराष्ट्रांत ते अलायन्स आसा BJP आनी ताजे रिस्पॉन्स म्हाका दिसता BJPन घेवंक जाय। ताचें कितें एक्झॅक्टली स्ट्रॅटेजी काय म्हणून तुम्ही अलायन्स करतले शिवसेनेचो? ना पळय, शिवसेनेचो हांगा कितें वोट शेअर MLA तशें कांयच ना। तशें सांगलें ते इलेक्शना पयलीं आयिल्ले आसा, सो तांचेर हांव चड उलोवंक सोदिना। पूण अलायन्साचो आमी ईच प्रेस कॉन्फरन्साक तुमी आमकां विचारतात आनी आमी तोच रिप्लाय दिता। इनफॅक्ट लास्ट टायम म्हाका दिसता हांवें 18 जून जो आमचो एक क्रांती दीस आसा त्या दिसा म्हाका दिसता सगळ्या पार्टींनी एक येवन कितें तरी हाजेर सुरू करूंक जाय आशिल्लें डिस्कशन्स, अशें हांवें अनावन्स केल्लें। पूण 18 जून येवन गेलो, सो आमचो अजून प्रयत्न आसतलो की एवरीबडी शूड कम टुगेदर टू डिफीट द BJP, कित्याक हें एक फ्री एंड फेअर इलेक्शन न्ही। भारतीय जनता पार्टी जी आसा सगळे चिटींग करून बाय नॉट हॅविंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड हे ऑपोजिशन पार्टीजान काबार करूंक शकतात। सो अशा तरेन जेन्ना गोंयांत दाखयल्लें आसा की ईच इलेक्शनान 70% ऑफ द पीपल आर वोटींग अगेन्स्ट द BJP, तेन्ना ह्या 70%ाक एक येवन ह्या 30% सरकाराक उडोवंक जाय अशें म्हाकाय दिसता। आनी अशें कित्याक दिसता की आमी एकाच पार्टी कडेन किंवा 2 पार्टी कडेन अलायन्स करूंक जायना, सगळे ऑल 70 शूड कम टुगेदर, कित्याक BJP मस्ट बी रेड्यूस टू लो सिंगल डिजिट्स। म्हाका दिसता 35 सिटां वयर असो एक सरकार घडोवंक जाय, तेन्नाच ही BJP बुद्ध शिकतली। नाजाल्यार 23-24 सुद्दां जर सिटां घेवन अलायन्साचो सरकार घडलो तो एक आठवडो सुद्दां उरचो ना। तुमीय जाणा आनी आमीय जाणा ज्या तरेची षडयंत्रां ही BJP करता।